मोगचनो कोंकणी भास आणि साहित्याक महिलांचे योगदान ह्या विचाराचेर आम्ही आज विभिन्न रितीर प्रस्तुत समाजेक कोंकणी साहित्य शतांत स्त्रियांनी दिल्ल्या देणगे विचारार उजवाड फांकोवचे प्रयत्न चलोवन आसा. एक काळ आसलो चलयेक कित्याक शिक्षण दिवंक जाय कितले म्हळ्यार तिणे वेचे अनेक घरचारांनीसो गोबर काडच्याक हें चिंताप आज जायत्या वांट्याक निवलां. आज स्त्री येवेन शिक्षण ना वा हेर खंयचेंय शेत ना अशें जालां. देखून आज ती केवळ भुरग्यांक जल्म हाडचें यंत्र न्हय, समाजाचें स्टियरिंग व्हील कशी जाल्या. विविंगड शेतांनी आपलो वावर बेटोवच्या 5 जाणां स्त्रियांक आज आमी वेदीचो मान दितेच आसा. पयल्यान पयलें डॉक्टर किरण बुडकुले ह्या बसकेचें सुंकाण धरून हें उलोवप यशस्वी करची आसा. तिणें दया करून वेदी वयली बसका स्वीकार करूंक उपकार मागता. आमच्या ताळयांच्या आवाजान तिका वेदीक स्वागत करूया. डॉक्टर मोहन पाय तुमच्या लगे विनंती डॉक्टर किरण बुडकुले हिका फूल देऊन स्वागत करच्या. डॉक्टर किरण बुडकुले विशयांत 2 उतरां सांगून तर अख्खो दीस पावन आयत. एक अकॅडमिशियन, विमर्शक, कवी, साहिती, अणकार साहित्य शेतांनी ती एक समर्पित वावराडी. फाटले 4 दशक तिच्या वावरा शेतांत तिने कोंकणी भाशेचें पुष्कळ बेळें लुवोंक ती कारण जाल्या. प्रत्येक जावन भुरग्यां खातीर ती ऑडिओ विज्युअल कंटेंट तयार करच्या वावरांत आनी फुडल्या पिळगेक कोंकणी भाशेची रूच दाखोवचें वर्तें प्रयत्न करीत आसा. कोंकणी टर्मिनॉलॉजीचो वावर आनी इंग्लीश भाशेंत कोंकणीचें क्रिटिकल रायटिंग वावरांत तिचो हात हेळ्ळा. अक्षरपथ पंगडांत ती ह्या वावरांत व्यस्त आसा. मॅडम तुमकां मोगाचो स्वागत. आतां फुडें आपयता ह्या कार्याचो वांटो जावन आसच्या डॉक्टर ग्लेनिस मेंडोन्सा, स्नेहा सबनीस, तारा लविना फेर्नांडीस आणि ऐश्वर्या लक्ष्मी भट. तुम्ही वेदी वयली बसका स्वीकार करच्याक विनंती. श्री पयनूर रमेश पै सर तुमच्या लागी एक विनंती आसा. वेदी वयल्या आमच्या मनस्तिनीक तुम्ही फूल देऊन स्वागत करच्या. स्नेहा सबनीस ज्युनियर ट्रान्सलेटर एट डायरेक्टोरेट ऑफ ऑफिशियल लँग्वेज गोवा राजभाषा संचालनांत कनिष्ठ अनुवादक जावन वावर करता. ध्यास कोंकणी वेबसायटाची तिने सुरवात केली. ती कोंकणी ऍक्टिव्हिस्ट जावन वावर दिते आसा. डॉक्टर ग्लेनिस मेंडोन्सा एसोसिएट प्रोफेसर जावन ती कार्मेल कॉलेज फॉर विमेन गोवा हांगासर वावुरता. गोवा युनिव्हर्सिटीत आपली PhD सनद तिने जोडल्या. ती दलगादो कोंकणी अकॅडमीची एक्झिक्युटिव्ह सांदो आसा. श्रीमती तारा लविना फर्नांडीस मंगळुरी कोंकणी कॅथोलिक समुदायांत प्रस्तुत नामनेची लेखकी. कथा, कादंबरी, साहित्यिक लेखना, कविता शेतांनी हेळिल्ली वृत्तेन शिक्षकी. तिच्या संकल्पनेद्वारे साहित्याची भरपूर वळख लोकांमेरेन पावोवचो वावर ती कळनासतना करीत आसा. तिच्या पुस्तक परगटणेंत ती फाटीं पडलेली ना. ऐश्वर्या लक्ष्मी भट आसा मंगळूर सरकारी महाविद्यालयांत कोंकणी MA विभागांत अतिथी कोंकणी लेक्चरर. ती लोकांमगाळ शिक्षकी जावनी ती नलंदा इंग्लिश मिडियम इस्कॉलांत 13 वर्सां जावन ती शिक्षकी वावरांत व्यस्त आसा. आपलो प्रामाणीक वावर ती दिवनूच आसा. तुमकां सर्वांक माया मोगाचो स्वागत मागता आनी हे मुखले कार्यक्रम चलोवन व्हरच्याक डॉक्टर किरण बुडकुले तुमकां विनंती करता. सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार. तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या काळजाक लागीं आशिल्ल्या एका विशया कडेन आमी उलयतात. महिलांचे कोंकणी भास आणि साहित्य हाका योगदान. खरें हो विशय घेता आसतना आमच्या मनात महिलांचे कोंकणी भास कंसात ब्रॅकेटान संस्कृती आणि साहित्य असो आसा. कारण भास आणि साहित्य हांचे मेरेन पावपाक एक संस्कृतीचो पावंडो जाय आसता आणि तातूंत बायलांचें योगदान आसा. म्हाका दिसता कोंकणी भास घडोवपाक बायलांचो हातभार खूब व्हड आसा. आणि आमच्या आदीं जें सत्र जालां तातूंत तांणी दाखोवन दिलां केरळ सारख्या गोंया पासून मूळ पिठा पासून पयस आशिल्ल्या वाठारांत एक व्यक्ती कोंकणी खातीर स्वाभिमानान फुडें सरून वावरून पद्मश्री जोडूंक शकता. आणि हाजें म्हाका दिसता बरेचशे श्रेय तांगेल्या आवयक वता. सदांच आमी म्हणटात जिच्या हातांत पाळण्याची दोरी
जिच्या काळजात एक असा मायेची थोरवी, ती जी व्हडवी काय उतरांत बानू कशी. आणि हांगा तुम्ही पळयतात कितलेशेच चड करून 70च्या फुडले कितले वावुरपी लोक हांगा चड संख्येन दिसतात भुरग्यां परसूय. दर वेळा आयिल्ले खेपो म्हाका दिसता. आणि जेन्ना हांव विचार करता, एक उदयबाब भेंब्रे, एक डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै मॅम, हे कादंबरी कित्याक बरयतात? सो लेट इन देअर लायफ तांकां कित्याक बरें दिसता? एक काळजान उजो असता आणि त्या उज्याची कीट खंय तरी भुरगेपणान आवयन घाल्ली असता. एक नारायणबाब मल्ल्या अशेच निर्माण जायनात, तांच्या फाटल्यान एक तांची आवय असता. आणि म्हणून म्हाका दिसता हे तुमच्या पुस्तकाचे एपिग्राफ तुम्ही ही अर्पण पत्रिका घेतल्या, आम्ही ती चोरली कारण आमकां दिसली ती फक्त तुमच्या आईकूच न्हय जाल्यार त्या कितल्याशाच ज्ञात आणि अज्ञात अस्तुऱ्यां खातीर आसा. आणि हे लक्षात घेऊन आम्ही आयची चर्चा फुडें व्हरतली. वता वता गोंयांतली एक असामान्य महिला सांगता, ही दोना प्रोपेर्सिया कुर्रेया फोन्स फिगरेदो. कुर्रेया फोन्स फिगरेदो ह्या घराब्यान जन्माक आयिल्ली ही बायल मनीस. हांव तिच्या बद्दल सांगना, थोडेशे थंय बरयिल्ले आसा, पूण ती इतली त्या काळार प्रगल्भ आशिल्ली. 1928, 29, 30 ह्या दरम्यान इन्स्टिट्यूट मिनेज ब्रागांजा जाका म्हणटात तांच्या हातूर जर्नलान तिचे आर्टिकल्स येताली समाजा खातीर, बायलां खातीर, दलिताचे प्रश्न, स्लेव्स आशिल्ले म्हणजे ब्लॅक स्लेव्स तेन्ना तांचे ट्रीटमेंट, बायला दोरीश म्हणजे टेम्पल विमेन तांचे प्रश्न हे करताले. आणि तिणे आपल्या घरात प्रयत्न करून ल्हानसो बायलांचो एक गूट केल्लो. आणि तातूर भितर सगळे धर्माच्यो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चन चलयो येवच्यो, एकामेका कडेन उलोवच्यो. आणि दिस इज ऑन रेकॉर्ड. जी भुरगीं हिंदू आसात तांचे कडल्यान हेरांनी नागरी बरोवपाक शिकची कोंकणी, आणि जी भुरगीं क्रिस्तांव आसात तांणी नागरी शिकची आणि हेरांनी तांचे कडल्यान रोमी बरोवपाक शिकचे, अशें पासून तिचें आशिल्लें. काम म्हत्वाचें न्ही, ताजे फाटल्यान जी मुल्यां आसात, जी ध्येयां आसात ती म्हत्वाची. आणि ही परंपरा जर बायलांनीच न्हय दादल्यांनी लेगीत, कारण आमी आज समानतेच्या युगान वावुरतात, ही जर आमी घेतली जाल्यार कोंकणी फुडें वचपाक वेळ लागता. ह्यो दोन महिला शिल्पकार हालींच्यो सांगता, दे आर रेप्रेझेंटेटिव्ह ओनली. अश्यो खूब आसात. माय नॉलेज इज लेस, माय दृष्टी इज स्मॉल, बट एक विचार करतना म्हाका दिसलें की हिणे इतलें काम केलें. 13 years शी गॉट मॅरीड, सरस्वतीबाई नारायण मल्ल्या. 15 वर्साचेर ती शिकोवपाक लागली, नॉट कोंकणी पूण शिकोवपाक लागली. आणि मागीर तुम्ही पळयलां की मातृभास सोडून तिका कितल्यो भाशा येताल्यो. तिका मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश ह्यो भाशा आणि मलयाळम ही येताल्यो. आणि ताका लागून तशेंच आमी पळयतात एक मानादीक टी मोहनदास पै, तांकां कित्याक दिसलें कोंकणी खातीर इतली काडची म्हणून. दयानंद माम हे काडटात कित्याक खातीर, तर खंय तरी तांच्या फाटल्यान एक आवय उबी आसता आणि तिका दिसता. आणि तांणी अशें म्हणिल्लें एक हांगाच विश्व कोंकणी सेंटरान उलयता आसतना की ह्यो प्रायझीस इन्स्टिट्यूट करपा खातीर आपल्या आवयचे कशे हातभार आशिल्लो. सो यू कॅन सी प्रत्यक्षच न्हय अप्रत्यक्ष तरेन आमी कितलो प्रभावीत करपाक शकतात हे समजूचे म्हणून. तशेंच तुम्ही जर तांचे महाप्रस्थान कादंबरी वाचली तर प्रस्तावना वाचता असताना तुमच्या काळजान एक गांठ पडटा आणि तुमच्या लक्षात येता की गोंय स्वतंत्र जातरी खंय तरी पयस आशिल्ली एक आवय आपल्या भुरग्याक कशें गोंयच्या स्वतंत्रताये बद्दल सांगता. आणि डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै जगभर गेले, तांणी पुर्तुगालाक सुद्दां वचून संशोधन करून कादंबरी कित्याक बरयली, बिकॉज समथींग दॅट देअर मदर टोल्ड हिम. तांकां दिसलें आपलें ते सोदून काडचें. So this is what is called in English as fire in the stomach, fire in the belly. ती आमच्या भुरग्यांमध्ये आम्ही आज घालची. जावं आम्ही महिला, जावं आम्ही पुरुष, आम्ही ते करूया. आणि हांच्या बद्दल तर हांवें सांगूंक नाकाच. एकच पॉइंट सांगता आणि मागीर तुम्ही वाट पळयता हांव जाणा, पूण दिस इज इम्पॉर्टंट. सदांच प्रश्न येता की केरळान सदांच देवनागरी लिपी आपणायल्ली काय म्हणून. आणि ताणी बरोवपाक सुरवात केले तेन्ना म्हाका दिसता कितली वर्सां हे रघुरामायण तांचे कडेन बरोवन आशिल्लें, कितली दशकां. अँड खंयच्या तरी साहित्य संमेलनान इन 1980s आमचे रमेश पै मामान म्हाका दिसता ते बरोवन काडलें आणि मागीर ते संपादन करून ओदळ तुमी कितलेश्योच वॉल्युम्स थंय फोटो पळयले. हें बरप ताणी केल्लें. सो हें स्वातंत्र्याच्या पयलीं जाल्लें काम. तेन्ना हिंदी कंपल्सरी सब्जेक्ट म्हूण शिकयनाशिल्ले. म्हणचेच घरान
एक बायलेक चड शिकनाशिल्ल्या कोंकणी बरोवपाक येताली, म्हणजेच नागरीन कोंकणी बरोवपाची परंपरा तोपर्यंत जिती आशिल्ली. आणि ती परंपरा जिती उरची, फुडें वचची. कारण कसली बरी परंपरा खंयच्याय लिपीन बरोवपाची आसूं, बरी आसती जिती उरची, ती वाडची आणि तातूंत आमी आमची संस्कृती सोदची. म्हणून हांकां नमन करून आतां आमी फुडें सरूया. आता प्रश्न येता असो की बायलांनी इतलो हातभार लावन इतले सगळे केल्ले कडेन आसा जाल्यार तुमकां कितें दिसता की बायलो म्हणजे फक्त एक फाटल्यान रावपीच, जेन्ना शिक्षण नाशिल्लें, बायलो जेन्ना फिल्डान येवन क्षेत्रान येवन काम करनाशिल्ल्यो तेन्ना ती आपल्या मनाचे उत्फर्के, आपल्या मनातली सुखदुःखां, आपले हावेस, एम्बिशन्स आसात ती खंय उक्तायताली, ती फोकलोरांत व्यक्त करताली. सो दीस इज एक गोंयान आमकां दिसता. आनी म्हजें लिमिटेशन, म्हजें उणेपण की जितले केरळान आसा, जितले कर्नाटकान आसा हें ते म्हाका माहिती ना. पूण आमची डॉक्टर ग्लेनिस हांणी हे कंपायल करून ही सगळे फोटोज बी म्हाका धाडले. आनी ताका लागून म्हाका तांकां विचारीन दिसता की महिलांचें योगदान आसा पळय तें लोकवेद म्हणजे फोकलोर हाजे वरवीं कशे तरेन तुमकां दिसून येता, तुमी ते कशे लेखतात, कशे आंकतात, हाव डू यू व्हॅल्यू इट, हाव डू यू रेट इट, सांग पळय. देव बरें करूं मॅम. It is very often that we do not give adequate value to women's oral folklore. अस्तुरेचे जे मौखी साहित्य आसा ताका आमी चड करून मान दिना. डॉक्युमेंटूय चडशे जाल्ले ना, ताचे सोद वावरूय जाल्लो ना, जाय त्या प्रमाणे जाल्लो ना. ताका लागून म्हाका अशें दिसलें जेन्ना हांव वाचन करतालें एका रिसर्च एक प्रपत्र बरोवपाक म्हजें जें हें मत आशिल्लें तेन्ना हांव ताची सोदवाड करताना म्हाका कळून आयलें की खुबशे अशें मौखिक साहित्य आसा चड करून बायलांनी तांचे कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ विमेन आसा तातूंत ते आमी ताका आमी चडशें मोल दिवंक ना. आनी ताका लागून हांवें ताचे थोडे एग्जाम्पल्स काडले. जशें की क्रिस्ती समाजांत जावं हिंदू समाजांत धालो जावं ओवियो आसा. ओवियो हांगासरूय मंगळुरानूय गायतात आनी खुबशा कोंकणी समाजांनी गायतात. वेर्स म्हूण आसा, जशें की ती काजाराची गितां आसता ओ लग्नाच्या सुवाळ्याचेर जी गितां आसता, वेगवेगळी तांची ट्रेडिशनां आसता तेन्ना गितां आसता. जावं फुगड्यांतलो धालो खुबश्यो. आनी हे दांत्याच्यो ओवियो, very beautiful collection of Dantyachyo Ovio translated into English is a book there by Heta Pandit, wherein she has taken women from Sattari and she has documented those ovios, Dantyavilo Ovio, and she has translated them, beautifully translated. And ताचे रिसर्च पेपर आयिल्ले आसा पुर्तुगालाक आनी ब्राझिलाक आनी दुसऱ्या देशांनी, ते आमी गुगल स्कॉलराचेर सोदून काडले. सो आमी हांगासर ट्रान्सलेट केले इतले ओरल फोकलोर. दिस इज जस्ट एन एक्झाम्पल फ्रॉम हेताज ट्रान्सलेशन and she calls it grinding stories. And research papers title it as grinding stories of the different predicaments of women, because osle ovio osle gita jaun asa, because these are the women from rural areas who are living in highly patriarchal conditions. They are not allowed to go to their maternal homes, they are not allowed to even meet their parents. And the lyrics of these ovios are bringing out these harsh realities of their lives, enmeshed with mythology. Mithaka तातून भितर हाडून जावं कृष्ण राधा or these kind of episodes from mythology are brought in, and they express them so beautifully through these songs, poetic songs, which we are not aware of, which we have not documented. And mind you, this is all coming from women from rural areas. I call them Konkani women, not Goa or specific to any region. They are Konkani women, and these are in Konkani of different dialects. लक्षात घेवपासारकी गोष्ट तांकां म्हणा ग्राइंडिंग प्रेडिकमेंट्स. ग्राइंडिंग म्हणजे सामकें ज्याचेर तांकां दुख्ख भोगता आसतलें, तांचे अणभव कितें आशिल्ले. पूण तुमी पळयलें की तांणी अशे तरेचो लोकवेद निर्माण करून भास कितली गिरेस्त केल्या आसतली. आपले खुशालकायो, आपले पोटांतले जाळ, आपले दुख्खां व्यक्त करता आसतना तांणी एक सौंदर्याचो आविष्कार केलो, फॉर्म्स क्रिएट केली.
त्याच बरोबर कोंकणीची जी लयबद्धता आसा, ताल आसा, रिदम आसा, ते उतरांनी बांदले. म्हणजे एके तरेन त्यो कवयित्री आशिल्ल्यो. आमी तांकां वळखूंक कांय शकना, पूण ताजे वयल्यान म्हाका दिसता तुमकां कितें सांगपाचें आसा. कर्नाटकान बी अशे तरेची परंपरा तुमकां दिसता, सांगात. ओवियो आणि वेर्सांच्या विशयांत एक हांगासर तिने सांगले मंगळूर आणि आसपासच्या ह्या ओवियो आणि वेर्सांच्या विशयांत सांगचें तर जाल्यार जायती साहित्य हातूंत आटापून आसा. म्हळ्यार प्रादेशीक भासांनी गांवांनी जे शब्दावळ जी उतरां वापरतात ताचे ग्रेस्त भांडार ह्या ओवियो आणि वेर्सांनी आसा. आनी कितें आमी अलंकार म्हणटा जावं पुरो ते मौखिक साहित्य तोंडाक वळोवन आयिल्लें तरी तो आसचे ते कितें आमी अलंकार प्रास आनी कितें आसात ते निजायकी आज कोण शिकपी आसात तांणी चिंतून बरय जें जाल्लें तें तोंडाक वळोवन आयलां आनी तें आजून जिवें आसा. आनी आयच्या दिसांनी ते एक कंपायल करून ते एक समग्र संकलन करून लोकां मेरेन पावोवचें. आयच्या शिकपी लोक कितें आसा कोणाक हाचे विशीं चड जाणवाय ना आनी तसल्यांक पावोवचें वावर जायत्या स्त्रियांनी केलां. दाखल्याक ग्लेडीस कॉड्रीस आसूं पुरो, आयरीन रिबेल्लो आसूं पुरो, तांणी असले बूक बरयल्यात, ओवियांचे बूक बरयल्यात, वेर्सांचे बूक बरयल्यात. तशेंच ह्या ओवियो वेर्सांच्या विशयांत तरबेती दिवचे 17 वर्कशॉपां थंयसर हांगासर करून आतांच्या नव्या जनरेशनाक ह्या विशीं व्हड उपजोवचे जायते प्रयत्न हांगासर जावन आसा. ताचेर संकलन जाल्लें आसा, तशेंच तांचेर संशोधनय जाल्लें आसा. गोंयांत डॉक्टर स्नेहा मांबरे, डॉक्टर तन्वी बांबोळकर हांणी ताचेर रिसर्च केल्ली आसा. तांची PhD थिसीस लोकवेदाची फॉर्म्स, फक्त बायलांची अशी न्ही पूण कांय फॉर्म्स ताचेर तांणी अध्ययन केल्लें आसा. केरळान कशें आसा तुमकां कितें दिसता? तुमी जाणा बी कोणी? आमी केरळाचे एक समहाव चड म्हायती आमकां ना, पूण इतले लोकवेदाचे आमी जाणा की प्रोफेसर R.K. राव हांणी जो उपलब्ध आशिल्लो तो लोकवेद आमचे मेरेन हाडलो. आमचें संशोधन अजुनूय उणें पडटा. पूण ओदोळ आमी आयकलें की ध्यास कोंकणी म्हणून संकेतस्थळ स्नेहान निर्माण केल्लें. हातूंत खंयचे तरेचे लोकवेदाचे प्रकार बी आसा काय? देव बरें करूं मॅम. लोकवेद आमी म्हणटा तेन्ना लोकनाट्य येता तातूंत आनी लोक नाच येता भितर आनी आमकां बायलांचें चड प्रमाण दिसता ते लोकनाचान. लोकनाट्यान आमकां फक्त पेरणी जागरान एका तेंपार दिसताले, पूण आतां कालांतरान बायलां हातून मेळना आमकां लोकनाट्यान आनी चडशे आसा ते फक्त लोकनाच ह्या प्रकारान. पूण बाकीचे जे होवियो म्हणा फुगडी हातून आमकां चडशे बायलांचेच योगदान दिसता. ध्यास कोंकणी ह्या संकेतथळाचेर खंय तरी हाचें संवर्धन जावचें, ते खंय तरी डॉक्युमेंट जावचें आनी जाता तितल्या लोकांक ते सोंपेपणान मेळचें. कारण जाता अशें की खूब जाणांक आमी म्हणटात की आतांचे जनरेशन आसा तांकां उखाणे कोंकणींतल्यान घेवपाक नाका, ते मराठी वटेन वता. तांकां आपली लग्नाची पत्रिका कोंकणींतल्यान नाका, तांकां इंग्लीश जाय, मराठी जाय म्हणटात. पूण प्रॅक्टिकल प्रॉब्लम असो जाता की कांय जाणांक जाय करपाक पूण तांकां ते मेळना कशें करप तें. आनी ताकाच लागून हो विचार तकलेन आयलो की तांकां ते सोंपेपणान मेळचें म्हणटकच आमी उखाणे उमाणे आनी फुडाराक होयो बी त्यो ज्यो आमचो लोकवेद आसात तो तातूंत आस्पावीत करचो. मणी ओपारींचो आस्पाव ह्या ध्यास कोंकणी वेबसायटीचेर आसा आनी ही वेबसायट सगळ्यांक फुकट उपलब्ध आसा, म्हळ्यार ताज्या खातीर कांयच पेमेंट करची पडना. आनी प्रतिसाद सुरवातेक आमकां कमी मेळ्ळो पूण उपरांत खूब बरो मेळपाक लागलो आनी आपूण जावन लोक मुखार येवन कॉन्ट्रिब्यूट करपाक लागले. जर वेबसायट तुमी पळयली जाल्यार ताचेर तुमकां खुबश्या जाणांनी आपूण जावन उमाणे उखाणे कलेक्शन करून, मणी ओपारी कलेक्शन करून ताचें इवन ट्रान्सलेशन करून आमच्या मेरेन पावयलें आनी आमी तांचें नांव कॉन्ट्रिब्युटरा सयत त्या वेबसायटीचेर घालें. म्हणटकच डॉक्युमेंटेशनाच्या नदरेंतल्यान हें एक पावल आशिल्लें आनी अशें म्हाका दिसता वेबसायट्स आनिकूय जावपाक जाय, म्हळ्यार एकच वेबसायट आसूंक जायना, आनिकूय वेबसायट्स आसूंक जाय म्हणजे लोकांक मराठी भाशेन हिंदी भाशेन एक गजाल उमाणे म्हणून मारले वा उखाणे म्हणून मारले जाल्यार 1000 वेबसायटी मेळटा, म्हणजे ऑप्शन्स पर्याय मेळटा तांकां. तशें जर पर्याय येवपाक लागले जाल्यार कोंकणी डॉक्युमेंटेशन जातलेंच,
AIचेर आमी सकाळी सेशन पळयलें, पूण ताच्या परस चड म्हाका दिसता ताजो प्रसारूय जातलो आनी लोक चडांत चड ताजो वापर करूंक पावतले अशें म्हाका दिसता. आणि तुवें म्हळें तें बरोबर, त्याच बरोबर अशेंय दिसता की मंगलाष्टकां बी पळय म्हणटात ती पासून आमकां वेबसायटीचेर उपलब्ध आसूंक आसा, जाय. आसा. आसात Yes. न्ही? आणि दुसरी गजाल म्हळ्यार आमंत्रण पत्रिका वेगवेगळे मॉडेल्स बी असले जाल्यार आनी हे चडांत चड लोकां मेरेन पावपाक जाय की ह्या मेरेन अमके कडेन अवेलेबल आसा म्हणून. म्हणजे अशे तरेन आमी एक चळवळ निर्माण करतात लोकांक जागृताय करपाची. आणि तुमकां सगळ्यांक एक खबर आसतलें, कोंकणी ह्या भाशेचो, कोंकणी ह्या प्रदेशाची आणि कोंकणी ह्या संस्कृतीची एक तांचे प्राक्तन आशिल्ले सदांच संघर्श, सदांच चळवळ. आणि ताका लागून गोंयांत तरी आमी पळयतात की पयली आयिल्ली ती अस्तित्वाची लढाय आणि ती ओपिनियन पोलाक लागून, ताजे उपरांत आयली ती कोंकणी ही भास तिचे कडेन साहित्य आसा म्हूण सांगून 1975 साहित्य अकादमीन साहित्यीक भास म्हूण कोंकणीक मान्यता दिवचे खातीर चळवळ. ताजे मागीर कोंकणी ही भास गोंयची जावची म्हणून 555 दिसांचो व्हडलो संघर्श. आणि ताजे उपरांत हे तीनूच आमी पळयत जाल्यार आमकां दिसता येदी व्हडली चळवळ, इतल्या लोकांनी वांटो घेतलो. आणि आमकां खबर आसा की मागीर पळय जी चळवळ जाली राजभास जावचे खातीर, तातूंत दादले बायलो सगळीं भुरगीं जाणटी एका बरोबर जावन आयली. पूण सुरवातीक ओपिनियन पोलाच्या वेळार साहित्यीक जेन्ना योगदान करताले तेन्ना बायलांचें योगदान कितें आशिल्लें काय, हांव गोंयची इतल्या खातीर घेता, ती गोंयची म्हणून न्हय, ती कोंकणीच्या अस्तित्वाची. जर गोंय उरलें नाशिल्लें जाल्यार कोंकणीचो थंय प्रश्न येवचो नाशिल्लो, ती खंयच राजभास जावची नाशिल्ली. आमी एका खंयच्या तरी व्हडल्या स्टेटीचे एक ल्हान जिल्लो जाता आशिल्ले. म्हणून हांव तुमकां विचारतां, तुमकां कोणाक खबर आसा काय? सो तुमकां खबर आसतलें की तेन्ना सगळे कवी बरयताले ते मनोहरराय सरदेसाय म्हणात, बाकीचे कवी म्हणात, सगळे आघाडीचे आशिल्ले. तेन्ना गोंयांत तरी कोंकणीचो आवाज एका बायल मनशेच्या हातून आयलो, तो विजयाबाई सरमाळकर. आणि तिची कविता खूब ध्येयवादी, राष्ट्रवाद आशिल्लो तातूंत, भुयेचो मोग आशिल्लो तातूंत, आणि मनशाची व्यक्ती म्हणून उदरगत जावची हो आवेस आशिल्लो. हांवें एक ल्हानशी कविता चल रे फुडेचो एक पार्ट, आनी तो म्हाका खंय मेळ्ळो थ्रू द डिजिटायझेशन प्रोसेस ऑफ कोंकणी. आमचो कविता.com आसा पळय, ताजेर वयर म्हाका मेळ्ळें, तांचो एक कॉम्पिटिशन जाता कविता वाचनाचें. ते गोंयच्या एका बायल मनशेन ही कविता थंय वाचिल्ली आणि म्हाका दिसलें की ही आमी घेवची, कित्याक आजच्या प्रसंगाक ती संयुक्तीक आसा म्हणून. त्या खातीर तुमकां कोणाक कितें सांगपाक जाय? हांगा बायलांचें जे कॉन्ट्रिब्युशन आतां साहित्यीक कॉन्ट्रिब्युशना भितर येतात, कोणें सांगचें? पयलीं तूं सांग, तुका कितें सांगून दिसता? साहित्यीक म्हणजे आमची चळवळ म्हणटा तेन्ना खूब भाशेन चळवळ जाली. एक जाली ती भाशीक चळवळ, दुसरी जाली ती साहित्यीक, मागीर वैचारीक. साहित्यीक चळवळीन सगळ्यात पयलीं नांव आमकां विजयाबाई सरमाळकर हांचें मेळटा, आनी तांचे विशीं तुमी आदींच सांगलां. आनी तातूंत उपरांत म्हाका दिसता सगळ्यात म्हत्वाची अशी चळवळ उबारली ती हेमाबाई नायक हांणी. चित्रंगी ह्या तांच्या मासीक असलेच, पूण ताच्या बरोबर बायलांक बरोवपा वटेन हाडपा खातीर आनी तांकां एक माची दिवपा खातीरूय बी तांचें मोठें योगदान आसा. त्या काळार बायलां पयलीं म्हळ्यार बरोवपाकूय मुखार येनासलीं, आनी न येवपा कारण म्हणल्यार बरयलें जाल्यार छापतली खंय असोय प्रश्न आसलो. आनी घरांतलीं कामां हे ते व्याप चड म्हणटकच तांकां खंय तरी ती फाटीं पडटाली. आनी अशा वेळार हेमाबाई नायक हांणी तांकां एक माची दिली. आनी ती त्या बायलांनी फक्त बरोवन तितल्या मेरेन ती रावनासतना तांचें योगदान आमकां राजभास चळवळीनूय मेळटा, तांचें योगदान आमकां नाट्य चळवळीनूय मेळटा आनी साहित्यीक चळवळीनूय मेळटा. चळवळ आमी अस्मिताय दिसाचेर उलयता, वा ओपिनियन पोल म्हणटा ताका, विक्टोरियाबाई फर्नांडीस हांचें सगळ्यांत चड योगदान आसा अशें म्हाका दिसता. त्या काळार जेन्ना मराठीचे सगळे कडेन वारे व्हांवताले त्या वेळार विक्टोरियाबाई फर्नांडीस हांणी पुराय गोंय भोंवून तांणी कोंकणीचें एक वातावरण तयार केलें. सगळ्यांक कोंकणी वटेन हाडपाचें तांचें योगदान त्या वेळार आसलें. त्या तशेंच उल्हास बुयांव ट्रूप, तांच्या ट्रुपान आमकां कितलींशींच बायलां दिसता जाणी संगिताच्या माध्यमांतल्यान कोंकणी लोकांक जागृताय हाडपाचो यत्न केलो. तांची कांय नांवां घेता हांव, ती म्हणल्यार विणा कातकर, स्मृती कातकर, अरुणा तेलंग, निर्मलाबाई सावंत, किशोरीबाई भेंडे, आशाबाई काळे, तशेंच
विमलबाई कामत, संध्याबाई कामत, सुमन गावस्कर ही कांय नांवां म्हाका आतां ह्या पॅनल डिस्कशना खातीर हांव जेन्ना संशोधन करतालें तेन्ना कांय नांवां म्हाका मेळ्ळीं. हाच्या भायर कितलींशींच महिला आसा जाणी ह्या कार्यान योगदान दिलां. आनीक एक म्हत्वाचें त्या वेळावयली चळवळ म्हणटा ती म्हाका दिसता वैचारीक चळवळ, आनी तातूंत म्हत्वाचें नांव म्हणजे म्हाका दिसता मारियाबाय अरोरा कुतो. ती खंय तरी आपूण सगळ्या माचये वयल्यान अलिप्त रावन कुशीक रावन कोंकणीक एक मानाची माची दिवची, राजभास जावची हे खातीर जेन्ना दिल्ली मेरेन म्हणजे केंद्र सरकारा मेरेन जे यत्न जाताले तातूंत तांचें खूब मोठें योगदान आसा. सो तांकांय बी तो मान फावता. आनी हाचे भायर सांस्कृतीक चळवळ जाली, मागीर राजभाशेची चळवळ जाली. राजभाशेच्या चळवळीन त्या वेळार स्टुडंट्स मुवमेंट हांचें खूब कार्य आसा. स्टुडंट मुवमेंट म्हणटा तेन्ना प्रशांती तळमटकार, मागीर मिनाक्षी मार्टिन्स, ज्योती धोंड, माधवी सरदेसाय, कॅरलिन कुलासो, सविता सरदेसाय, बर्नदॅत गोम्स, रत्नमाला दिवकार, सुशिला मेंडीस ही नांवां कांय आमकां प्रामुख्यान मेळटात. 90s जो पळय पिरियड आसा त्या वेळार ह्या चळवळीक लागून सगळ्याच लेखकांचे जे पळय साहित्यीक योगदान आशिल्लें तें मंदावत गेलें. तांचो खूब शक्ती चळवळी खातीरूय गेली आनी तातूंतल्यान वयर सरून मागीर आमची जी पळय आतां मानाची अशी आमी पिळगी मानतात, जी आयची ज्येश्ठ पिळगी जाल्ली आसा तांचें बरप आयलें. आनी तातूंत ती म्हणटा तशी हेमा नायक हांचें योगदान खूब आसा, कारण तांणी चित्रंगी होच एक साहित्यीक आनी सांस्कृतीक मुवमेंट केलो. तातूंतल्यान तांणी बायलांच्या कवितांची एक ल्हानशी पुस्तिका काडली आनी तातूंत आमकां विविध ह्यो चळवळींतल्यो बायलो आनी तांची अभिव्यक्ती मेळटा. ग्लॅनिस बाय, तुका दिसता की हे पळय साहित्यीक योगदान आसा. आतां आमी कॉमन सगळ्या पिरियडा कडेन येवया. वी आर बॅक अगेन टू द कोंकणी रिजन. मदीं मातशी गोंयान गेल्ली, आय एम सॉरी तुमकां सांगता, ऐश्वर्या बाय आनी ताराबाय. जाल्यार हे जे पळय साहित्यीक अभिव्यक्ती आसा ती तुमकां ठळकशी खंयची दिसता आनी ती लोकां मेरेन पावपा खातीर अनुवादान बी कितें हातभार लायला अशें तुमकां दिसता? साहित्य म्हळ्यार अनुवाद म्हळ्यार एक ब्रिज कसो जावन आसा, एक पूल जावन आसा जो एके भाशेंतल्यान दुसरे भाशेन वचून आख्खे संवसाराक पावूंक शकता आमचें कोंकणी साहित्य. आनी खोशेची गजाल म्हळ्यार की कोंकणीतलें साहित्य इंग्लीश भाशेन हाडपाक एक बायल मनशाचो हात आसा हातून, आनी ती म्हळ्यार आमची विद्याबाय पै. कित्याक लास्ट इयर तिका आमचो पुरस्कार फावो जाल्लो विश्व कोंकणी केंद्राचो, आनी खुबशे तिणें कादंबऱ्यो आनी मोटव्यो कथा इंग्लिशीन हाडिल्ल्यो आसा. आनी त्यो इंग्लिशीन ब्रिज लँग्वेज कशी जावन हेर भासांनी गेल्ल्यो आसा. Because of those translations into English, they have gone into other languages like French आणि कन्नडा आणि मलयालम आणि दुसऱ्या हेर भासांनी त्यो गेल्ल्यो आसा. सो ती एक बायल मनीस जावन आसा जाणी हो अणकार केल्लो आसा ह्या कोंकणी कादंबरींचो जावं मोटवे कथांचो, शॉर्ट स्टोरीजांचो. त्या भायर आनीक जायते आमचे अणकार करपी बायल मनशां आसात. तातूंतली थोडी नांवां घेता. प्रशांती तालपणकर, रश्मी रती, मॅमाचें पेन नांव तें किरणबाई बुडकुले. तशेंच जायत्यो दुसऱ्यो हेमाबाई एक अणकारपी बायल मनीस जावन आसा. आनी रोमी कोंकणी साहित्य हातून आमचे 2 लिपींनी, गोंयांत तर 2 लिपी आमी वापरता, नागरी साहित्य आनी रोमी लिपी. रोमी लिपीन अणकारपी खुबशी एक लोकप्रिय बायल मनीस म्हळ्यार आयरीन बाय कार्दोजो. तिणें जायते साहित्य आजून पासून ती रायट नाव शी इज वर्किंग ऑन ट्रान्सलेटिंग अ PhD थिसीस फ्रॉम कोंकणी इंटू इंग्लीश. जायते साहित्य जावं प्लेज, निबंध, चिल्ड्रन्स लिटरेचर तिणें इंग्लिशीन हाडिल्ले आसा आनी तिचे इनटू द इंग्लीश लँग्वेज. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज समथींग लायक रेड रायडिंग हूड, ते कोंकणीन तांबडे माना म्हूण करतली. सो शी ब्रिंग्स इट इन अ व्हेरी डोमेस्टिकेटींग वे इन टू इंग्लीश.
the style of translation is totally different. So अणकाराच्या क्षेत्रांत बायलांचें जायतेच योगदान जाल्लें आसा आनी we cannot underestimate the fact that women are ruling in the domain of translation, particularly in the realm of Konkani translation. Men have not been lagging behind either. आणि फाल्यां आमी एका दादले मनशाचोय सत्कार करतले कोंकणी खातीर. पूण तुमी सांगात तुमकां साहित्या बद्दल कितें सांगपाचें दिसता. हय देव बरें करो. कर्नाटकांत आमी पळोवचें गेल्यार एवलालिया अल्वारीस म्हणून तिणें कोंकणी अणकार साहित्य बरोवच्याक स्टार्ट केलें. न्यू लीडर म्हणल्यार एका हफ्त्याळ्यांतू तिणें बरोवच्याक सुरू केलें. तिणें पेट्टनातले तण, फ्लोराची कथा, फ्रांसीस आनी क्लारा, मागीर वायलेट, ओतेल्लो अशी साबारीतले साहित्य तिणें बरयलें. ताजे मागीर जोसा अल्वारिसान तांणी झेलो पत्र प्रगट करतरी साबार स्त्रियान ते झेलो पत्रांतू तांगेले साहित्य बरोवच्याक सुरू केलें. तांतू भितर नंदिनी, ग्लेडीस रेगो, हिल्डा कार्लो तांणी पुराय साहित्य बरोवच्याक स्टार्ट केलें. आमकां माहिती बरीचशी ती उपलब्ध नाशिल्ली नेटार सोदल्यार पासून. सो आमी जें मेळटा तें घालें अँड वॉट एवर इज अवेलेबल. हांगच्यान आमकां कांय मेळपाक शकलें ना. तुमी सांगात साहित्या बद्दल, अनुवादा बद्दल. लिली मिरांदा म्हणून एक लेखक आसा. ती सडतावतीचे साहित्य अणकार लेखन, पूर्णचंद्र तेजस्वी, कुवेंपू हे असले कन्नडाचे नामनेचे लेखक, कवी, साहित्यीक कितें आसात तांचें साहित्य कोंकणीक अणकार करचे प्रयत्न तिच्यातान जाला. आनी बाय ऐश्वर्यान युलालिया तिचे विशयान सांगलें. पण तिचें एक सोपान जावन आसलें की जें साहित्य ज्या स्टँडर्डाचें साहित्य इंग्लिशांत रचन जाता त्याच मट्टाचें साहित्य कोंकणीन ती रचन जायचें म्हणचें तिचें एक सोपान आसलें. आनी त्या खातीर आमच्या कोंकणी लोकांक इंग्लीश साहित्य तांच्या हाताक मेळच्या भशेन जायचें म्हणच्या उद्देशान तिणें शेक्सपियराचें नाटक आनी हेर तिणें कोंकणी भाशेक अणकार केल्ले आसात. आमी पळयतात की वेगवेगळ्या मळांचेर बायलांनी वेगवेगळे तरेन काम केल्लें आसा. आनी आमचे थोडे आयकॉन्स आमी हाडले हांगा तुमकां पळोवपाक दिता. ग्लेडीस रेगो आसा, सुर्या अशोक आसा, आनीक मदी सुशिला भट्ट, त्या बाजूक डॉक्टर ज्योत्स्ना कामत, आनीक हांगा ही तांची म्हाका कोण खंयची ती खबर ना, पूण द्रौपदी बाय, गंगाबाय ही सगळी केरळांत तूं पयली काम आपले तरेन बरोवपी अशी लेखिका. सुर्या अशोकाचो वदळूच ती प्रवास वर्णन बरयता, कथा बरयता, कादंबरी बरयता, भुरग्यांचें साहित्य तिणें बरयल्लें आसा. आनी हे नंदादीप जशें चित्रंगी गोंयांत तशें नंदादीप केरळांत शरदचंद्र शणै हांणी ते उजवाडा हाडून लोकां मेरेन पावयले. एक सुरंग्या सर म्हणून ज्योत्स्ना कामतांचो, आनीक रुपा हतीण म्हणून एक पुस्तक. नेक्स्ट फुडें वचात. आनी हे आयचे दिसाचे हांगा पळयात. ह्यो आमगेल्यो एक्टिविस्ट विक्टोरिया फर्नांडीस, ही उषा राणे, हे आमचे प्रेझेंट एक्टिविस्ट, मिनी एक्टिविस्ट अन्वेषा सिंगबाळ, आनी ही स्नेहलता भाटीकार, आनी हेमा बाय. फुडें नेक्स्ट हे आमचे आयकॉन्स. साहित्य अकादमी जावं ह्या तरेन फक्त अवॉर्ड्सां खातीर न्ही, पूण पयले नाटकुली बरोवपाचे कोंकणीन गोंयांत तरी जयमाला दणायत हांणी केल्ले आसा. आतां त्यो संवसारान नात. जयंती नायक म्हणटे सव्वेसाची फोकलोर संपादन आमचे रिसर्च अन्यन जर्नलाचे धरिल्ले ते, कादंबरी, कथा सगळे हातूंत तांणी आपल्या, आनी नाटक हातूंत तांणी आपल्याली मुद्रा दवरल्या. मिना काकोडकार आनी शिला कोळंबकार हांकां तुमी वळखतात. हेमा बाय लेखक म्हणून. हे हांकां कवी म्हणचे काय कितें म्हणचे, ते अनुवादय करतात, कविताय करतात, बाकीचीय कामां करतात. ताका लागून तीन ह्यो एका बरोबर आयल्यात. नूतन साखरदांडे, माया आनीक नयना आडारकर. त्रिवेणी म्हणून तांणी कवितांची कार्यावळ बरोबर दिल्ली आसा. पूण आनी इंदू गेरसप्पे, आतां ती चड एक्टीव हातूंत ना, पूण तांणी बरें साहित्यीक योगदान दिल्लें आसा. आतां हे आमचे ट्रान्सलेटर्स. माधवी सरदेसाय, सकल आसा ती सुशिला सुनीताबाय.
हे सोनिया शिरसाट हिंदीन काम करून अनुवादाचे काम ताणी केल्लें आसा. प्रशांती तळपणकर बाल साहित्य अनुवाद तरेतरेच्या कामांत थिएटर हातूर सगळ्यांनी नेक्स्ट. हे आमचे अनुवादक थोडे सॅम्पल ओनली. जयश्री शनबाग, किरण मांबरे, अलका आसोल्डेकर आणि सुनेत्रा जोग, आमची गीताबाई आणि कस्तुरी देसाय जी आता संवसारान ना, आणि ऑल टायम फेवरेट विद्या पै इतल्या खातीर म्हणटा की कितल्याशाच लेखकांक आनी बाय कोइन्सिडन्स ते पुरुश जावन आसात, पूण तांकां व्हडले व्हडले एवॉर्ड्स फावो जाल्यार तिच्या फाटल्यान तिगेलोय हात आसा. पुंडलीक नायकाक आंतरराष्ट्रीय एक पुरस्कार मेळ्ळो, ताका अमेरिकेन युनिवर्सिटीन रेजिडेंट म्हूण रावपाक आपयलो, ऑस्ट्रेलियन ताका एक पुरस्कार मेळ्ळो. हाजे फाटल्यान अनुवादीत पुस्तकां आसात आणि ती विद्या पै सारख्या बायल मनशेन केल्यान 2 पिढयो जवळ जवळ ती अनुवाद करता. आज तुम्ही डॉक्टर प्रकाश पर्येकरा विचारले ती म्हणटले आपले बरप ती अनुवादीत करीत आसा आणि असे कितलेशे आसा. सो अनुवादाचो हात तांचो आमच्या फाटल्यान आसा. नेक्स्ट आता तुम्ही उलयात. यंग ब्रिगेड म्हणजे तुम्ही उलोवपाचें, हांवें तोंड बंद करपाचें. सांगात कोणाकय कितें सांगपाक जाय तुमी सांगात. यूथ कितें आसा जाल्यार. एक सत्र कोडयाळान चलता आसता. हांगाच्या कोडयाळच्या दोगां स्त्रियांच्या विशयांत जर हांव उलयना तर जरा ती म्हजी चूक जातली. एकली आसा बाय ग्लॅडिस रेगो. 1986 म्हळ्यार 1960s तावन मोस्ट प्रोबॅबली हांवें 2000 इसवी म्हणसर तिणें केल्लीं कामां एका पुरुशान सयत करूंक साध्य नात. आणि त्या वेळार स्त्रियांक पुरुष प्रधान समाजांत स्त्री साहित्यीक वळखून जेस कोणी नासलेल्या वेळार स्त्री साहित्यीक एक मंच दिवचे म्हणच्या उद्देशान तिने आकाश प्रकाशन म्हणून तिच्यान एक पब्लिकेशन प्रारंभ केलें. आणि ह्या वेळार तिने स्त्री साहित्याचेंच साहित्य कितें आसा त्या प्रकाशनाच्या मुखान प्रकट करूंक सुरवात केलें. आनी स्त्री साहित्यांचें साहित्य संकलन करून कळे आनी झेले म्हणलें एक संकलन सयत तिणें केल्लें आसा. आनी त्या सवे तिचो साहित्यीक वावर विविध क्षेत्रांनी तो वेव्यो, वेर्स, उमिन्यो, सांगण्यो, कविता, कथा अशें तिचे साहित्यीक बळ तें चिंतूंक सयत साध्य नासलें तितलें तिणें उदार केल्लें आसा. आनी सांगत आसा सान लुईस कॉलेजीच्या कोंकणी केंद्रांत ती एक वावरार्थी आसतना तिणें कोंकणी साहित्याचो इतलो पाठिंबो दिलो आसा. आनी एकली स्त्री आसा मानेस्तीन आयरीन पिंटो. सोडून PUC कॉलेज शिकता आसतना तिणें कादंबरी बरयल्ल्यो. जायत्यो कादंबरी नामनेच्यो कादंबरी त्या वेळार बरयल्ल्यो आसात. आनी ह्या वेळार तिका तो प्रोत्साहन मेळून वतलो. एक स्त्री मनशा खातीर तिका प्रोत्साहन मेळून वतलो. आनी ताचे वळ तिका कोणेंय एक दिलें सजेशन आसा तो पुरुशांच्या नांवान साहित्य रस म्हूण सांगून. आनी तो वळ तिणें शरत म्हणून लेखनें नांव दिवन ह्यो कादंबरी भायर हाडिल्ल्यो. आनी आज लोकांक त्यो वळखूंक सुरवात केल्यात. त्यो कादंबरी आज परत संकळकांनी जावन ह्या हेर रितींनी त्यो प्रकट जात्यात आसात. तिची देणगी तिणें लग्ना उपरांत कौटुंबीक समस्यांक लागून तिणें बरोवचें रावयलें. तरी 1960-70s तिणें बरयल्ल्यो साहित्य कितें आसा ते खंयचेय पुरुशाच्या साहित्याच्या वरणी लो स्टँडर्ड नासलें. आनी पूण तिका मेळूं नासलें साहित्य. मंगळूरांत आतां आमी पळोवचें गेल्यार सबार स्त्रियांनी बरोवच्याक अडिपाय घाल्लेलो आसा. तांतू भितर आमगेले हांगा अशी चंद्रिका मल्ल्या म्हणून तांणी कोंकणी अंकण बरोवचें सुरू केलें. तांणी योगा इन्स्ट्रक्टर, योगा पुस्तकय बरयलां, व्याकरण पुस्तकय बरयलां, सबार आर्टिकल्स बरयलेले आसाची. तशी शकुंतळा आरकिणी तांगेले थोडे एकांकी म्हळ्यार तांकां विमला विपै पुरस्कारय लाभिल्लो आसा. वसंती आर नायक म्हूण आसाची. तांणी सबार इतले कोंकणी संगीताक, कोंकणी पदांक संगीत बसयला. सबार कोंकणी भुरग्यांक कोंकणी पदां शिकयल्या. आनी स्वरश्री म्हणले कोंकणी संस्थोय तांणी हे संगीत संस्थान तांणी स्टार्ट करून ताजे मुखांतर चेडवांक संगीत शिकयता आशिल्लीची. तशीची गीता सिकिणी म्हणून तांणी एक बायल मनशांक रांदप करचें कळना नातिल्यांक एक करचें कळका म्हळ्यार एक वासरींत हाव म्हणून एक पुस्तक बरयलेलें आसा. तांणी तें 8 पुस्तक तांणी प्रकट केलेलें आसा. तशीची मालती कामत म्हणून तांणी आतां नाची आमगेले मध्ये. बट तांणी नाटकुळे बरयल्या ती कोंकणी सिनेमांतय तांणी आमगेले कासरगोडची ना तांगेले उजवाड सिनेमा आसा तांतूय तांणी अभिनय केलेलो आसा. तशी
कृतिका कामत म्हूण एकली आसाची तांणी कविता पुस्तक बरयलेलें आसा तांगेले दिवेचे उजवाड म्हळ्यार लाका भाशा मंडळाचे पुरस्कार तांकां लाभिल्ले आसा. आनीक अन्वेषा आनीक हे आमचे सॅन फ्रांसिस्को आतां महाराष्ट्रान बेस्ड आसा ती पूण आतां गोंयान येवन शी इज एक्टीव. आनी ही रत्नमाला दिवकर व्हेरी एक्टीव कोंकणी एज्युकेशनान स्पेशली कोंकणी भाशा मंडळाच्या. फुडली स्लायड प्लीज. ही आमचे कोंकणीचे बाल साहित्य आनीक रिसर्च ह्या दोनी हांगाचेर काम करपी ही सगळी टीम. अक्षरपथ हातूंतली 2-3 पुस्तकां आमची उजवाडा आयल्यात. एक म्हणजे वर्ल्ड कोंकणी सेंटरान काडलां अक्षरपथ, एक इन्स्टिट्यूट मिनेज ब्रागांजान काडलां गोवा आनी एक ब्रॉडवे. सो पुस्तकाचें नांव प्रोबिंग पर्स्पेक्टिव्स इज अ बूक डेडिकेटेड एंटायरली टू द नॉवेल्स ऑफ महाबळेश्वर सैल. आनीक अक्षरपथ इज क्रिटिकल आर्टिकल्स ऑन कोंकणी रायटिंग इन जनरल. आनीक गोवा मॅटर्स इन लोर एंड लेटर्स इज अ मिक्स्ड bag of critical articles. Tinkering with technology, there are many women associated, but we could not get them all. Lexicography dharile te terminology karap and natural language processing on. That is the lady we need to call for our round table. Professor Jyoti Pawar. They are doing a lot of work in Goa University. Much of it is free access. आणि आमी तांकां आपोवपाक जाय. Several PhDs have been done on Konkani and its use for NLP and coding it could be of help. These are the voices. Amcho voice, you know, you have been listening to this radio, cinema, films, what have you. And Lorna Cordero, he father singer amchi Sonia Sirsat and science fiction. And these are next please. Science writing for children. And these are he Usha Kamath children's article and Harsha Shetty. Okay, these are multi-dimensional. Next, these are the books, sample books. You can see Ayurveda book written by Archana Gaonkar. Coincidentally, she is Dr. Prakash Paryekar's wife, but that is not her identity. These are different kinds of contributions made by women. Next. हे आमची संस्कृती आमच्या पोट संस्कृती लोकां मेरेन पावोवपी ही पुस्तकां कोंकणी बायलांनी बरयल्ली. नेक्स्ट सॅम्पल्स ऑफ सम. नेक्स्ट रोमीतली थोडी पुस्तकां. नेक्स्ट दिस इज अवर फ्युचर. 2 young girls in UK celebrating Konkani on India's Republic Day. With this we close this session. आज तांचे हात पळणे दलोवन सुरलेनांत वसरे उतरून तांचे पाय इतिहासाच्या रचनेक लागले. हातांनी तिंतेरतांनी घेतले तांच्या वावराचो आनी जानवयाचो वांटो आमच्या संगी खूब वांटून घेतलो. ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं.